पणजे अर्थव्यवस्थे खातीर कसिनो महत्वाचे अशें टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें स्पश्टपणान सांगले। कसिनो काडल्यार पणजे मुरगांव इतलीच उद्ध्वस्त जातली असो दावो ताणें केलो। वादग्रस्त विधान करतना राणे हाणें म्हटलें, मुख्यमंत्री आदेश दिलो जाल्यार फकत एक रात म्हजे खातीर पुरो 70तल्या 40,000 लोकांक हाडून पणजे पुरायपणान बंद करपाक। न्यायमूर्ती फर्दिनो रिबेलो हांच्या फुडारपणा खाला कसिनो विरोधी मोहिमेक टिका करतना राणेन हे चळवळी फाटल्यान आशिल्ल्या भुमिकेचेर प्रस्नचिन्ह उबे केले। मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन आपले कसलेच मतभेद ना अशें स्पष्ट करतना ताणें खरपणान सांगले, आमचे मदीं कसलीच फूट ना। आमी दोगूय 2027 वर्सा भाजप सरकार परतून सत्तेर हाडपाक कटिबद्ध आसा। सोशल मिडियाचेर कांय जाण गैरसमज पातळयतात असो आरोप करून मंत्री राणे हाणें पक्षात एकवट उरतले असोय संदेश दिलो। एक विकास करपाक जाय जाल्यार पासेस आसता आनी आयज आमचेर व्हिडिओ आनी हे जाय ते लोक काडटात। आयज लोक व्हिडिओ काडटा की बाबा हो पूल उला आयज पुलाची पायाभरणी करपाक मुख्यमंत्री आयिल्ले आसा। सत्तरीची जनता जागृत अशी जनता, हांव सदां म्हणटा प्रजा ही राजा। आमचे सत्तरीचे जनतेक हांव साष्टांग नमस्कार करून हांव फुडें सरता। मुख्यमंत्रीक हांव सांगूंक सोदता, केन्ना गरज पडल्यार आमकां मुद्दम हांव उलो मारा। हांगासरले 40,000 जे आमी 45,000 जे लीड दिल्या तांकां पणजे शहरान केन्ना उबे करूंक जाय आमकां तुमी सांगा। तुम्ही वेगळे तरेचे धाडस घेवन फुडें वचपाक जाय। डेव्हलपमेंट जे जावपाक जाय, लोकांचे हितान जे डेव्हलपमेंट जाय ते तुम्ही आनी फाटीं पळोवपाक वचूं नाका। आयज आमकां तुमकां जर दिसता की 500 लोक थंय बसले, आमकां उलो मारात। आमचे सत्तरीचे 40,000 लोक हाडपाक म्हाका फक्त एक रात गरज आहा। हांव पूर्ण चकाचक ब्लॉक हांव पणजे करूं शकता, तुमच्या सपोर्टान हांव करूं शकता। हे जे कोण येता हे हात फुडके 20-25 लोक जे येता यांचे काही कानार घेऊ नका। युनिटी मॉल असो, कितें प्रोजेक्ट तुम्ही पायाभरणी करता तो प्रोजेक्ट फुडें वचपाक जाय। आयज कसिनोचेर कितलेय लोक उलयता, पणजे शहर सुनसान जातले जे मनोभाव जे शहर जाल्ल्या हे करपाक हे लोक जे विरोध करपाक हांव तुमचे उजीर आयज ह्या आमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान विचारूंक सोदतात। चार्टर ऑफ डिमांड्स तुम्ही जेन्ना दिता सोल्युशन बी मुख्यमंत्री घेवपाची गरज आसा। आयज चार्टर ऑफ डिमांड्स तुम्ही दिल्यार त्याका सोल्युशन कितें? आयज तुम्ही कितें करतले? हे बंद जाल्यार त्या लोकांक रोजगार कसो गावतलो? आयज सत्तरीचे जनतेचे वतीन आमी आयज विधानसभेक लीड दिली, आयज आमी लोकसभेक लीड दिली, आयज जिल्हा परिषद इलेक्शनान 92% घेवन आमी लीड भारतीय जनता पार्टीच्या हात मजबूत करपाक आमी मुख्यमंत्रीचे हात मजबूत करपाक आमी काम केले। आयज म्हणून आयज आमचे अशें म्हज्या मनान दिसले की म्हाका आयज सकाळी मेसेज आयली, कोणीतरी घातले की तुझ्या घरान लोक हाडटा म्हणून। म्हाका प्रॉब्लेम काय ना। आयज हांवें फक्त उलो मारल्यार 5,000 लोक घरा भोवती रावतले आनी विश्वजीत राणेचे रक्षा करपाक हे आहा। हांव सदां मुख्यमंत्री कडेन उलयता। आयज म्हाका अभिमान आसा मुख्यमंत्रीक सांगपाक की हांव तुजे बरोबर आहा। हांवें हे बी सांगले दिल्ली वचूंक जाय जाल्यार दिल्ली या, दिल्ली सांगुया की प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे बीजेपीचे सरकार 2027 परत एकदा आमी सत्तेर हाडटले। एक लक्षात घेवपाक जाय, भिवन फाटल्यान राजकारण जायना। केन्ना केन्ना जाता गोष्टी राजकारणात, कोण तरी तिसरोच तयार जाता, सोशल मिडियाचो वापर करता एकमेकाचेर एक वेगळे तरेचो गॅप तयार करपाक। आमचे मदीं गॅप काय ना, बऱ्यापैकी काम आमी करूया। 12 महिने उरले इलेक्शनाक आनी हे इलेक्शन आमकां भोवमतान हाडूंक जाय। विरोधी पक्षाचे कांयच उरले ना आनी उरलेले बी हांगाच येतले। म्हणून तुमकां सांगता आमचे मुख्यमंत्री स्पेशलिस्ट जाल्ले आसा, एका शिटी मारल्यार उडी मारून हांगा येतले। मुख्यमंत्र्यान फाटीं केन्ना सरपाक जायना। नेतृत्व म्हणजे आपल्याक कितें जाय ते करात, ज्यो गजाली फुडें व्हरपाक जाय ते व्हरात अशें म्हणत मंत्री विश्वजितान मुख्यमंत्र्याक राजकारणाविशीं धडे शिकयले। आयकात। आयज जेन्ना वयर सरता, आयज कार्यकर्तो म्हणून जेन्ना वयर सरता, भारतीय जनता पक्षान ते प्रत्येक गोष्ट चेक करता। आनी आयज हांव आनी मुख्यमंत्री हांगा बसल्या, हांव मनांतल्यान आनी हृदयातल्यान हांव आयज उलोवंक सोदता की हे गोष्टी लक्षांत मुख्यमंत्री घेवपाची गरज आहा की फाटीं केन्ना सोडूं नाका। नेतृत्व म्हणजे कितें? आपल्याक दिसले हे जाय हे करात। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।